काहीतरी 4 दिवसा पहिले तुम्ही एक प्रेस घेतलेली आणि तुम्ही सांगले की जे रेट वाढलात ते 10 पटीन त्याचे काहीतरी तुम्ही जर कमी करनाले एक्सपोज करतले म्हणून किती इश्यू हे सोपो पेरचे हे कोणाक कॉन्फिडन्सान घेनासतना कडक करून वाडयले. हेजेर आमचे सगळे वेंडर्स आहा ते भडकयले भडकले कारण तांकां पयशे दिवपाक तेंच्या कडेन तितलो इन्कम जमना. गरीब लोक ते रस्त्यार धंदो करून वचपी आनी हे सकाळी 4 लोक बसपी 8 पर्यंत बिझनस आनी 8 बंद. सो हेजेर एक 400-500 रुपया घेताले तांकां खूब दुखताले. म्हणून हांवें ते दामू नायक दिगंबर कामत ह्या लोकांक सांगला आनी तांकां सांगलें की हे पयशे चड सोंपेचे घेता. आनी चेअरपर्सनान म्युन्सिपालिटीचे चेअरपर्सनान तर म्हाका डायरेक्ट सांगलें की आमी कोणाक वाडोवना म्हणून. पण तेकाय कॉन्फिडन्सान घेवन आसा तशें ते कमी करपाक लायले आनी तेंच्यांनी ती मान्यता दिली आनी आज ते बरे भाशेन चलता.